नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. म्हापशा मोगोचो काँग्रेसीक तेको. काँग्रेसीच्या सुधीर कांदोळकाराक जैतिवंत करपाचो मोगोचो संकल्प. मांद्र्या कोणाक तेको दिवपाचो 12 तारखेचे बसकेत थारतले. बीजेपीचे दोगूय खासदार मौनी बाबा, काँग्रेसीचो तोमणो. गोयचे प्रश्न केंद्राचे फाटी लागून सोडोवपाचे सोडून दोगूय वग्गी मायनिंग, कोळसो आनी स्पेशल स्टेटसाचेर थोमणे. ताळगाव पंचायत वेंचणुकेत गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस एकठांय. जेनिफर आनी बाबुशान घाले उमेदवारांचे पॅनल. सुत्रां सांगतात पंचायत वेंचणूक लडोवपाक बीजेपी ना इत्सूक. पणजे बीजेपीत उमेदवारी वेल्यान फूट पडल्या म्हणून व्हायरल जाले इन्व्हिटेशन कार्डाचे प्रकरण पावले पुलिशेंत. बीजेपीन दिल्यात दुबावितांची नावां. काँग्रेसीचेर दुबाव. आनी फातोडेर सूर्य उदेतना संवसार पाडव्याक नवे वर्साक येवकार. शारांनी प्रभात फेरयो, घरांनी गुडयो, दारांनी तोरणां, रांगोळ्यो. नव्या वर्साक येवकार. हिंदूंच्या नव्या वर्साची परबी. म्हापशा मोगो पक्षाचो काँग्रेसीक तेको. नव्या वर्साचो मुहूर्त साधून मोगोन काँग्रेसीच्या सुधीर कांदोळकाराक जैतिवंत करपाचो संकल्प घेतला. मोगोचे कार्यकर्ते सुधीर वांगडा प्रचाराकूय भोंवतले म्हणून बाळू फडकेन जाहीर केला. मोगोन पयली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काँग्रेसीक तेको दिवपाचे जाहीर केले आनी रोखडेच मोगोचे कार्यकर्ते सुधीरा वांगडा प्रचाराक भायर सरले. मांद्र्या कोणाक तेको दिवपाचे ते 12 तारखेचे मोगोचे बसकेत थारतले. मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मांद्र्या मोगो जीत आरोलकाराक तेको दिवंक शकता. महाराष्ट्रवादी गोमंत पक्ष म्हापशा ब्लॉकान जो काँग्रेसचो उमेदवार सुधीर कांदोळकर आहा ताका सपोर्ट करपाक लागून आयज खास प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. मार्फत आम्ही आवाहन करतात की त्यांच्यानी आमची MG पार्टी आजपासून त्याच्या वांगडा भोवंक लागतली. आमचे सगळे जे कमिटीचे मेंबर्स आहात 40 मेंबर आजच्यान सुधीर वांगडा भोवंक लागतले. कित्याक आज नवीन वर्सा गुढीपाडवो आहा. हो मुहूर्त एकदम बरो आहा आणि त्या मुहूर्ताचेर आम्ही त्याच्याकडे भोवपाक स्टार्ट करतले. आणि त्यांच्यानी आयज जाहीर केला की काँग्रेसीचो सुधीर कांदोळकर ताका आमी सपोर्ट करतले. त्याच्या बरोबर आयच्यान ते प्रचाराक भोंवतले. आतां जो पळय हेणी सांगले की काँग्रेस खरंच म्हाज्या इच्छान मनान कितें आशिल्लें सुधीराक MGची तिकेट दिवपाची, पूण ताणें घाई केली. सोड केली तरी हांव मान्य करता, तें केलो न्ही. पूण सांगपाचें म्हणजे कितें, आता जर सुधीराक आमी निवडून हाडटले, सगळे MGचे सपोर्ट करतले, सगळे करतले. तशेंच सुधीर कांदोळकरूय तांकां येवन आतां मेळ्ळो आनी तेणें आपणाक MGचे जे कार्यकर्ते आहा तेंच्यांनी आपणाक सपोर्ट केला. त्या बद्दल तेणें तांकां धन्यवाद दिले. जे आमचे आयज MG पार्टीन म्हापशान जो प्रेस घेतला आनी फुल्ली म्हाका सपोर्ट केला. जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा तांकांय म्हापशा कितें तरी चेंज जाय आनी तेंचे एक ह्या म्हापशा ही उदरगत जावची म्हणून म्हापशाचें डेव्हलपमेंट जावचें. जे आयज MGन म्हाका सपोर्ट दिल्या बद्दल तेंचे हांव मना पासून मनपूर्वक आभारी आहा. Today, MGP is the part of this government, and in spite of that, MGP feels that Congress is better. Congress candidates are better, and Congress is the option for Goa because these are the manifestation that is, emerging out. लोकांकडल्यान जो आवाज येता, लोकांची जी चीड आसा, लोकांचो जो एंगर आसा ह्या सरकाराचे विरुद्ध, त्याचे मॅनिफेस्टेशन तें. कारण अल्टिमेटली पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे लोकांचो आवाज तांकां येताच न्ही. सो हेजे भायर आनिकूय पार्ट्यो स्टार्ट जातल्यो ज्यो काँग्रेस पक्षाच्या कॅन्डिडेटांक सपोर्ट करतले. बीजेपीचे दोगूय खासदार मौनी बाबा म्हणून काँग्रेसीन थोमणो मारलो. गोयचे प्रश्न केंद्राकडेन प्रभावी पद्दतीन मांडप शक्य आसतना केंद्रीय मंत्र्यांच्या फाटी लागून प्रश्न सोडोवंक मेळटा आसतना दोगूय वग्गी बसले. मायनिंग, कोळसो आनी स्पेशल स्टेटसाचेर दोगांयनी कांयच करूंक ना म्हणून गिरीशान आरोप केला. तुम्ही दोगूय मौनी बाबा जाल्याक, एकलो 20 वर्सांचो मौनी बाबा, एकलो 5 वर्सांचो. आनी लोकांनी तुमकां मतदान केल्लें, तुम्ही स्पेशल स्टेटस दितले म्हणून. पूण स्पेशल स्टेटस ना पंतप्रधानान ताजो उल्लेख केलो, ना दोनूय खासदारांनी एकदांय तेजो प्रश्न उपस्थित केलो पार्लमेंटाक 5 वर्सां.
ना ह्या दोन्ही खासदारांक तितून भितर एक केंद्रीय मंत्री आशिल्लो, त्या केंद्रीय मंत्र्यान तो कॅबिनेटाक प्रश्न उपस्थित करपाक शकतालो, थंय तो कॅबिनेटाक प्रश्न उपस्थित केलो ना. पंतप्रधाना कडेन दबाव हाडपाक शकताले की हो इशू आमचो आसा गोंयचो आनी तुमी आमकां आश्वासन दिल्लें समक्ष लोकांच्या मुखार आनी आपणी हें आश्वासन पूर्ण करपाक जाय आशिल्लें. सो हो पयलो प्रश्न आसा जो आमी अपेक्षा धरता की दोनूय खासदार गोंयच्या लोकांक ह्या स्पेशल स्टेटसाचेर उत्तर दितले. तुमी गोंय लोकांचे आनी गोंयचे मायनींग डिपेंडंटाचे प्रतिनिधी आशिल्ले कारणान तुमी हो प्रश्न केंद्रांक पार्लमेंटाक उपस्थित करून सरकाराचेर दबाव हाडपाक जाय आशिल्लो. तुमी पंतप्रधानाचेर दबाव हाडपाक जाय आशिल्लो आनी तुमी मायनींग मिनिस्टराचेर दबाव हाडपाक जाय आशिल्लो, प्रश्न सुटावे करपाक आशिल्लो. तुमकां 5 वर्सांक ह्या प्रश्नाचेर तुमी खंयच तुमची कार्यक्षमता दिसली ना. गोंयच्या लोकांचो तुमी आवाज जावपाक शकले ना. तुमी लोकांक उत्तर दिवपाक गरज आसा. परत तुमी मतदानाक वयतात, तुमकां लोकांनी कित्याक मतदान करचें. सो जेन्ना तुमी सत्तेर आसून प्रश्न सुटावे करपाक शकले ना राज्याचो आनी केंद्राचो, तेन्ना तुमी ओपोजिशनाचे खासदार जर चुकोन निवडून येयले जाल्यार लोकांनी तुमकां कित्याक मतां मार, कारण तुमी हे प्रश्न सुटावे करपाक शकले ना. बिकॉज वेन आवर पार्टी प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधीजी वॉज इन गोवा and when the delegation met him, he said it is we can work it out on some by making some amendments. It may not be named directly as a special status, but it is very close to the special status because anyway we are not asking for any special package, but basic its concern is how to protect our land, which is scarce, and that is the concern. So I think that concern in principle our party president has agreed. And I think he has also given us freedom. We will be releasing our document. इतले मजगती वाळपयचो रणजीत राणे, ॲडव्होकेट भालचंद्र मयेकारा सयत कांय लोक काँग्रेसीक जॉईन जाले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. सुप्रीम कोर्टान आधाराच्या वापराचेर दिल्ल्या निकालाचो परिणाम 2013चे वास्को शाळेंतले अल्पवयीन चलयेच्या बलात्कार केशीचेर बरोच परिणाम जाला. आधाराचो डेटा वापरपाचेर घातिल्ल्या निर्बंधाक लागून हायकोर्टान 2014 सावन स्थगीत दवरिल्ली केस डिस्पोज केली. याचिकेत म्हत्वाचो विशय आशिल्लो तो बलात्कार केस सोडूंक आधाराच्या बायोमेट्रीक डाटाची मजत घेवप. मात सुप्रीम कोर्टाचो एक निकाल हे केशी आड गेलो. चौदा जानेर 2013 वास्को एके शाळेच्या टॉयलेटात अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार जालो. गोंय पुलिसांक केस सोडोवपाक पुराय अपेस आयलो म्हूण गोंय पुलिशे कडच्यान केस काडून ती CBIक दिल्ली. चौकशी यंत्रणांनी घडणूक थळावेल्यान दुबावितांचे फिंगर प्रिंट्स घेतिल्ले. CBIचे विनवणे उपरांत JMFC कोर्टान आधार तयार करपी UIDAIक चौकशेत मजत करूंक बायोमेट्रीक डाटा दिवचो म्हूण आदेश दिल्लो. पूण UIDAI आदेश आड हायकोर्टात गेले. त्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान आधाराचो वापर लोकांची खाजगी अधिकारांचेर नियाळ घेवपाक सुरवात केल्या म्हूण UIDAIन हायकोर्टाक कळयले. उपरांत कोर्टान 7 एप्रील 2014 केशीची सुनावणी अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत दवरली. आता याचिकादार UIDAIन हायकोर्टाक म्हायती दिल्या त्या प्रमाण सुप्रीम कोर्टान आधाराच्या वापराचेर घाल्ले प्रतिबंधाक लागून JMFCचो आदेश भायर पडटा. JMFC आता गुन्यांवांच्या चौकशे खातीर UIDAIक म्हायती दिवंक सांगपाक शकना. ताका लागून JMFCने आदेश रद्द केला. इतले मजगती CBIन फेब्रुवारी 2017 वास्कोच्या JMFC कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट फायल केल्लो. पूण सप्टेंबर 2018 वास्को JMFCन क्लोजर रिपोर्ट भायर मारलो आनी CBIक परत चौकशी करूंक सांगिल्ली. हे केशीत पयलींच हार मानिल्ल्या CBIची आता निमाणी आसूय सोंपल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेत काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एकठांय. दोगांनी मेळून ताळगांव प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट फ्रंटा खाला उमेदवारांचे पॅनल जाहीर केला. दुसरे वाटेन BJP वेंचणुकेत देंवतले काय ना तें अजून स्पश्ट ना. ताळगांव पंचायत वेंचणूक 28 एप्रिलाक जातली. 15 एप्रील उमेदवारी भरपाचो निमणो दीस. ताळगांवची काँग्रेस आमदार जेनिफर मोन्सेरात आनी गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी बाबूश मोन्सेरातान एकठांय ताळगांव पंचायत वेंचणुके खातीर पॅनल जाहीर केलें. दोगांनी मेळून ताळगांव प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट फ्रंटा खाला सगळ्या 11 वार्डांनी उमेदवार घाल्यात.
फाटल्या वेंचणुकेत एकाच प्रभागात बाबुशाचो उमेदवार पडिल्लो. हेर सगळे कडेन ताचे उमेदवारांनी बीजेपीच्या उमेदवारांचेर मात केल्ली. दुसरे वाटेन बीजेपीचे मात कांय धड ना. ताळगांवचो बीजेपी फुडारी दत्तप्रसाद नायक म्हणटा समविचारी उमेदवारांकय तेंको दितले. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेत पक्षाचे पॅनल घालप काय बाबूश आनी जेनिफराच्या पॅनला आड उबे आशिल्ल्या उमेदवारांक तेंको दिवप हाचेर बीजेपीचे अजून कांय निश्चित ना. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण बीजेपी ताळगांव पंचायत वेंचणुकेत पॅनल घालपाक इत्सूक ना. ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक 28 एप्रिलाक जावपाची आसा. उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमणो दीस 15 एप्रील. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडे वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. म्हापशा पोटवेंचणुकेक बीजेपीचो उमेदवार जोशुआ डिसोजाचो प्रचार नेटान सुरू आसा. सुधीर कांदोळकाराकूय प्रचाराक पेटला. मांद्र्या काँग्रेसीचो उमेदवार बाबी बाबकारान आपल्या ऑफिसाचें उक्तावण केलें. आज आमी वॉर्ड नंबर 3 ह्या एरियेचेर जो आमचो कावन्सिलर आसा मार्टीन कारस्को ह्याच्या वॉर्डान आयज कॅम्पेन चालू आसा. आमच्या भारतीय जनता पक्षाचो म्हापशान जे बायपोल इलेक्शनाक उमेदवार आसा जोशुआ डिसोजा, जो आमचो फ्रांसीस डिसोजा आसलो तेचो चलो. आयज आमी पळयता आमकां खूब असो प्रतिसाद हांगा मेळटा, प्रतिसाद बरो पैकी मेळटा. लोक आपली जो तेन्ना दारान लोकांगेर वयता वोट्स मागपाक तेन्ना लोक तेका ज्यो कितें गरजा आसता आपल्यो त्यो तेका सांगतात आनी आपूण तुमच्या वांगडा आसा असो प्रतिसाद दिता. आनी जो नेटान प्रचार चालू आसा कसलोच भंय ना आनी सगळे लोक तेच्या फाटल्यान आसात आनी परत एकदां आमी म्हापशान कमळ फुलयतले हितून कांयच दुबाव ना. आमच्या मदीं अनेकांनी प्रयत्न केले फूट घालपाचो, अनेकांनी प्रयत्न केले विभाजन जावचे ह्या असे प्रयत्न केले, परंतु तेंचे सगळ्यो ज्यो कितें कल्पना आसल्यो त्यो धुळीस मेळ्ळ्या. तांच्या सगळ्यांचे फूल स्विंग सहकारी पक्षाक आनी बाबी बाबकाराक मेळत जाल्यार निमाणे काँग्रेसचो झेंडो 7,500 मतांनी तेन्ना आमी पराभव केल्लो मुख्यमंत्र्याचो, तो झेंडो परत मांद्रेच्या मतदारसंघात काँग्रेसचो झेंडो लागतलो अशी हांव अपेक्षा करता. आनी व्हडलो भाव म्हणटा म्हाजी शुभेच्छा तेका. आनी काँग्रेस पक्षान हेका मानाचें स्थान दिलें. फक्त एकूच खेद दिसता की पयलीं डिक्लेअर करूंक जाय आसली 10 दीस पयलीं आनी वावर जातलो आसलो. हांव पक्षा कडेन सदांच मागतालो की कोणी डिक्लेअर करात पूण बेगीन डिक्लेअर करात. पक्षाक दिसतालें खबर ना कित्याक तो तेंची डिले केलो. म्हाका सांगात जेन्ना भाई खलपाचें जेन्ना नांव डिक्लेअर आयलें आमकां आफोवपाचें कितें करें, डायरेक्ट डिक्लेअर करूंक जाय आसलें. बाबी बाबकाराक अशें डिक्लेअर केलें. आमी बरोबर आहात सगळे, फक्त आमची झगडी लावपाचें काम केली थोड्या लोकांनी, पण तशें आसतना आमी सगळे एकजूट आसात आनी व्हडल्या भावा खातीर हांव दीस रात वावरतलो आनी हेका जिखून हाडटलो. सगळी लिडरशीप पळयल्या उपरांत सगळे एकसंघ जाल्यात आनी एकसंघ जावन भाजपाक परास्त करपाचो जो पण केला त्यामुळे आज तिकीट उशिरा सुद्धा जरी दिले तरी त्याचो फरक काय पडचो ना. आमचे कार्यकर्ते एकजूट राहून हे फावटी परतून एकदा मांद्र्याची सीट निश्चितपणे हाडटले. मुख्य म्हणजे पहिल्यांदा मोर्जी गावच्या सुपुत्राला निवडणुकी आमदारकीची संधी मिळाली आहे. तर मी अगोदर मोर्जीकरांच्या आधी सगळ्यांना शुभेच्छा देते, कारण हा आमच्या मोर्जीच्या गावचा स्वाभिमानाचा विषय आहे. पणजे बीजेपीत उमेदवारी वेल्यान फूट पडल्या म्हणून व्हायरल जाल्ले इन्व्हिटेशन कार्डाचे प्रकरण पुलिशेंत पावलें. पणजे मंडळ बीजेपीन पुलिशेंत कागाळ करून दुबावितांची नांवां दिल्यात. बीजेपीक हें कर्म काँग्रेसूनच केलां म्हूण दुबाव. सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपी चुकीच्या बातम्यांक पत्रकांक बळी पडूं नाकात म्हूण बीजेपीचो लोकांक उलो. बीजेपीच्या पणजे मंडळाच्या नांवान व्हायरल जाल्ले इन्व्हिटेशन कार्ड प्रकरण पुलिशेंत पावले. पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकाराक बीजेपीन तिकेट दिवची म्हूण मागणी करपी बीजेपी गटाची 8 तारखेक महालक्ष्मी ट्रस्ट ऑफिसांत मिटींग आसा म्हूण इन्व्हिटेशन कार्डांत बरयल्लें. हे कार्ड फेक म्हूण बीजेपीन शुक्रारा स्पश्ट केल्लें. शेनवारा बीजेपीन पणजे पुलिसेंत रितसर कागाळ केली. लोकांनी असल्या प्रकाराक बळी पडचे न्ही म्हूण बीजेपीचो उलो. बीजेपीन पुलिसेक कांय दुबावितांची नांवां दिल्यात. बीजेपीक काँग्रेसीचेरूच दुबाव. पूण आमचे लेटरेट मिसयूज केली लेटरेचे आनी आमचें नांव केलें आनी मंडळाचें नांव बदनाम केल्लें आसा. पूण कोणी ही मिसयूज केला पळय त्याच्या विरोधान आमी आयज ही पुलिशेन कंप्लेन दिल्ली आसा. जेंच्यांनी हें केलां तेच्या विरोधान कडक कारवाई जावंक जाय आनी हेच्या फुडें असले कोण करता तांकां ही पुलिशेंच्यान आनी समाजान एक तांकां कळोंक जाय असल्या लोकांच्या फाटल्यान कोणूच ना म्हणून आनी हांकां सजा जावंक जाय म्हणून. म्हाका दिसता काँग्रेसीचें फ्रस्ट्रेशन भायर येता. आमचे 5य गोंयचे सीट बरे मतांनी निवडून येतले. जशें जशें इलेक्शन येता तशें तशें काँग्रेसीच्यो उचापती आनीक वाडटल्यो.
आयज आमी ही कंप्लेन केल्या दीपक बाब म्हापशेकर आमचो मंडळ अध्यक्ष ज्याच्या नांवाचेर ज्याच्या लेटरेटाचेर हे फॉल्स न्यूज आशिल्ली ही मुद्दम कंप्लेन केल्या एकाच कारणाक लागून की लोकांनी सगळ्यांनी सादूर रावचे हे फटींग काँग्रेसवाले आनी हाज्या फाटल्यान जे कोण आसा तांची नांवांय आमी पुलिसेंक दिल्या ते व्हेरीफाय करून तांकां जी ख्यास्त जातली एज पर लॉ ती जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. आज संवसार पाडवो 3:30 शुभ मुहूर्तांतलो म्हत्वाचो मुहूर्त. फांतोडेर सूर्य उदेतना नवे वर्साक येवकार दिवंक गोंयांतूय शारांनी प्रभात फेरी जाल्यो. घरा येवन लोकांनी गुड्यो उबारल्यो, दारांनी तोरणां लागलीं, रांगोळ्यो रंगल्यो. दरेकल्याक देव बरें वर्स दिवं म्हूण परबी दिली. कोणे ह्या मुहूर्तार गाडयो घेतल्यो, कोणे नव्या वस्तूंचो हुमरो उपलो. नव्या वर्साची सुरवात. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.